मायनिंग बायपास जाय मेरेन मीन येरादारी नाका म्हणून कुडचडेच्या लोकांनी कडक भूमिका घेतल्या. थंयची मीन येरादारी बंद आसा. समारा लोक उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळिल्ले. ताणें आपल्याक अधिकार ना म्हणून सांगिल्ल्यान लोक फुर्योज. उपजिल्लोधिकाऱ्याक अधिकार ना आनी आमदार काब्राल उलयता ते उपकारचे ना म्हणून आता कुडचडकार कशेच फाटी सरचे ना म्हणून रावल्यात. मायनिंग बायपास करात आणि मागीरूच मायनिंग सुरू करात म्हणून केपें कुडचडेचो लोक मंगळाराय रस्त्यार देवलो. तिळामळ एक्सिडेंटात मायसून सोंपल्या उपरांत लोकांनी पयली बायपास मागीर मीन येरादारी म्हणून भूमिका घेतल्या. लोक ठाम रावल्यात. आज मायनिंग ट्रॅफिक ह्या रस्त्याचेर रावली ना आनी जर मायनिंग कंपनीज आनी गव्हर्मेंटान आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन जर मानून घेतला की अवर डिमांड इज ट्रू अँड जस्टिफायड जाल्यार वी वेलकम दॅट स्टँड. अधिकार नाशिल्ले उपजिल्लोधिकारी शंकर गांवकार कडेन खंय परत वचप ना. जे रेझोल्युशन केपें म्युनिसिपालिटीन घेतला, जे रेझोल्युशन शेळडे पंचायतीन घेतला, तशेंच रेझोल्युशन कुडचोरेम काकोरा म्युनिसिपालिटीन घेवचे अशें आमी तांचे कडेन मागतात. आतां आमी पावरलेस मनशा कडेन वचपाचें बंद केल्लें आसा. वी हॅव गॉन टू द पॉवरफूल पर्सन who is a parish priest of Tilamal Church, will be visiting all the churches, will be visiting local representatives of various panchayat, councillors of various municipalities, and will be putting forth our demand, which is very much justified. केपें पालिका आणि शेळडे पंचायतीन लोकांचो विचार करून मीन येरादारीचेर थाराव घेतल्यात. आमदार काब्रालाक ते योग्य दिसना जाल्यार खंय तो लोकां बरोबर ना. Local MLA Nilesh Kabral has challenged the resolution. He is saying it was passed with very few people. So he is challenging. I want to question him whether this resolution is in public interest or not in public interest. You declare it first. And if it is in public interest and you are challenging it, that means you are not with the public, but your interests are there with the mining companies. आम्ही 10 जण काउन्सिलरान जेन्ना रिजोल्युशन केलां दॅट मीन्स देर आर 10,000 पीपल बिहायंड अस. ते आमच्या फाटल्यान 1,000 लोक आसता काउन्सिलराचे. काउन्सिलरान जे रिजोल्युशन केलां तें वॅलीड ना और तें कांय यूज ना म्हणून तें एकदम रॉंग आसा. ते काउन्सिलर आमगे बरें पावरफूल काउन्सिल रिजोल्युशन आसा आनी त्या रिजोल्युशना बेजाचेर आमी हे ट्रान्सपोर्ट हाडपा हें करतले. आमकां पब्लिका बरोबर बाय कितें ग्रामसभे हें धरनाक तूं पूण हांव लोकां बरोबर आसतलो. फाल्यां ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्यार तूं रस्त्यार येतलो. 550 ट्रक बेशिस्त चलतात जाल्यार लोक बायपास मागतात तातूंत कांयच चूक ना. 600 ट्रकाक आमी चलन दिला. 600 ट्रकाक तुम्ही चलन जर दिला हाजो अर्थ 600 ट्रक दिसाक रस्त्याचेर कायद्याचें उल्लंघन करतात आनी हाजो अर्थ 600 ट्रकांतल्यान 600 अपघात जावपाची शक्यताय रस्त्यार आसा. सो दिस क्लियरली जस्टिफायज अवर डिमांड. ब्रेस्तार सावन कुडचड्यार मीन येरादारी बंद आसा. मंगळाराय बंद उरली. लोक उगे कापशे बायपास मागतात. दुसरे वटेन केपेंची पालिका ताक शिरवय बायपास मागता. केपें पालिका शारांतल्यान मीन येरादारी करूंक दिवची ना. मीन येरादारीक शिस्त ना आनी हुमकळिल्ल्या बायपासाचेर सद्याक सरकारा कडेन उपाय ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. BPL, APL, AAI रेशन कार्डाचो सद्याक गोंयभर घुसपागोंदळ चल्ला. लोकांक नवी कार्डां मेळना आनी कार्डां ना म्हणून राशन मेळना. पेडण्या 1.5 वर्सां फाटीं खंय एकल्यान नव्या रेशन कार्डाक म्हणून अर्ज घाल्लो. निमणे विशय जॉयंट मामलेदारा कडेन पावले उपरांत कार्ड ताच्या हातार पडलें. वास्कोय तेंच. लोकांच्या सणकलां. नागरी पुरवण संचालक म्हणटा कार्डां दिवप चल्लां. वास्को नागरी पुरवण खातें नवी APL रेशन कार्डां दिवंक हिसपा भायर टायम काडटा. इतलें करून दिल्ल्या कार्डांनी घे म्हणून चुको म्हणून वास्कोकारांचो बोवाळ. 17 मे APL रेशन कार्डां दिवपाची निमणी तारीख. एके वटेन रेशन कार्डा वयलो कोटा नवी कार्डां हाडल्यारूच मेळटलो म्हणून सोसायटीवाले सांगतात जाल्यार नागरी पुरवण खातें कार्डां व्हरूंक जुनान येयात म्हणून सांगतात. लोकांक मारली तिडक. केन्ना येवन रावले आतां हे दाखयले न्हू जावना म्हणटा रेडी तो कितें म्हणटा जुनान यो म्हणटा आतां. Past 1 hour I'm waiting here. There's no system. So in case they are issuing a ration card, they should give the cards to the place where we take ration. Now when I went there, they are not even telling us what are the documents required. लोकांक बोनस जाय नाल मागीर कितें करपाचें. लोकांक येवन लोक सतावपाचें पडलां. Wrong नांव आहे wrong आहे दोग तीग जाण भुरग्यां नांव ना हेजेर. आतां हांगा येतगो ते सांगता कितें इलेक्शन हेचें कार्ड जाय कितें तरी प्रूफ जाय. वतान तिंगा काबार म्हणपाक फुडले म्हयने स्टॉक आसा म्हटलें स्टॉक म्हाका दिना. वास्को सिव्हिल सप्लाय खात्याचे सब इन्स्पेक्टर म्हणटा 2 दिसां भितर 500 कार्डां दिल्यात. काम चल्लां.
कोणाकूच त्रास जावंक दिवचे ना. तातूंची आमी 2 दिसांक 500 इशू केली आनी आतां इशू करपाचें चालू आसा. आमी जाता तितले फास्ट दिवपाक प्रयत्न करता. 17 मे म्हणसर आमी इशू करतले. मातशी नंबर सोदून काडपाक मातशी वेळ वता पूण आमी कोणाक त्रास करूं ना. जाता तितले फास्ट दिवपाचे आमी प्रयत्न करता. आमी जुनाक कोणाले पळय मिस्टेकी जाल्या कारणान ते जुनो आमी सगळे करेक्शन करून दितले. पेडण्यां नागरी पुरवण खात्याचे कचेरेंतूय तेंच. लोकांच्यो रेशन कार्डांक लागून कागाळी. थंयचो विष्णू नायकान 1.5 वर्सां फाटीं खंय नव्या रेशन कार्डाक म्हणून अर्ज केल्लो. स्टाफ तो अर्ज घेवन बसला आनी विष्णू ताचो हुमरो झरयता. रेशन कार्डा खातीर आयिल्लो 2 वर्सां जाल्यां म्हाका ते खातीर. दीस येयले जाल्यार ते आतां म्हाका सांगतात आनी तूं मे म्हयन्यान यो म्हणून सांगतले. आतां म्हणपा लागले तूं मागीर यो 7 दिसांनी यो. ताका लागून हांवें आतां एक्शन घेतली. जॉयंट मामलेदारान सांगले उपरांत खंय विष्णूचे रेशन कार्डाचो विशय तडीक लागलो. विष्णूचे अर्जाचेर पेडणेची नागरी पुरवण सब इन्स्पेक्टर आनी थंयचे जॉयंट मामलेदारा मदीं जाल्लें संभाशण आयकयात. Who is in charge of issuing ration card? Me or you? Zalia, tell him now what is the procedure. But he was telling 2 years now, madam. It is on 13/8/2015. What is 13/8/2015? What his application was progressed. So then why it was not given to him? This APL cards was not issued to anyone in whole Goa. So tell him now. I told him no, madam. He is not listening now, madam. Not true. You are an inspector now. Yeah, but so then issue the ration card. रेशन कार्डाचे कोफुसांव कितें काय पळोवंक आमचो रिपोर्टरान पणजे नागरी पुरवण संचालकाक गाठलो. BPL APL रेशन कार्डां दिवप चालू आसा. 5 लाखां वयर वर्सुकी उत्पन्न आशिल्ल्याक रेशन कार्ड ना. अन्न सुरक्षा कायदो देशभर चालीक लागून वर्स जालें. वर्स जालें गोंयांत नवी रेशन कार्डां करतात. मात अजूनय लोकांच्या हातांत कार्डां पडिल्लीं ना आनी कार्डां हातार पडना तो मेरेन राशन ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे पिपल्स हायस्कुलांत खासा भुरग्यांच्यो क्लासी आसा तश्यो पयल्या मजल्यावेल्यान ग्रावंड फ्लोरार व्हरच्यो म्हूण भुरग्यांचे पालक हायकोर्टात गेल्यात. स्कूल अपंगळाच्या आयुक्ताचो आदेश आयकना. क्लासीस बंद करूंक सोदता म्हूण पालक हायकोर्टात गेल्यात. कोर्टान पिपल्साच्या मॅनेजमेंटाक नोटीस काडल्या. जाप दिवंक एका सप्तकाचो प्रास दिला. पिपल्साचे खासा भुरग्यांच्या क्लासीचे प्रकरण हायकोर्टान गेला. पयली क्लासी ग्रावंड फ्लोराचेर चलताल्यो, उपरांत वेले मजल्यार वेल्यो. खासा भुरग्यांक वेल्या मजल्यार वचपाची वेवस्था सारकी ना. भुरग्यांक दिसपट्टे त्रास जाता. क्लासी आसा तश्यो फर्स्ट फ्लोरावेल्यान ग्रावंड फ्लोरार व्हरपाक सांगच्यो म्हूण पालक अपंगुळाच्या आयुक्ता मुखार गेल्ले. क्लासी आसा तश्यो ग्रावंड फ्लोरार व्हरात म्हूण ताणें स्कुलाक आदेश दिल्लो. 41 पालक आतां हायकोर्टान गेल्यात. What has happened is People Educational Trust had shifted this student from the ground floor down to the first floor, against which they had complained to the Education Department and the Disability Commissioner. Now the Education Department just washed their hands away from this. What happened was the Disability Commissioner passed an order directing the Education Department and as well as the management to shift them back to the ground floor. पालक म्हणतात पिपल्सान अपंगूळ आयुक्ताचो आदेश आयकनासतना खासा भुरग्यांची शाळाच बंद करपाचो प्लान केला. हायकोर्टान पीपल स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाक नोटीस काडल्या. जाप दिवंक 1 आठवड्याचो प्रास दिला. Now, once this order came to be passed, the management has gone one step ahead and said they are closing down the school. Now, against that, basically we have come to this court for implementation of the order of the Disability Commissioner and basically look into the situation where an order has gone against the management and they are trying to close down the school. The High Court has today issued notices to the management and the matter is kept next week. पिपल्साच्या मॅनेजमेंटाची अडचण कितें काय पळोवपाक आमी मॅनेजमेंटाच्या लोकांक संपर्क केलो. मॅनेजमेंट उलोवपाक तयार ना. केस 3 मायाक हायकोर्टा मुखार येतली. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. घेऊया एक विराम.